प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंकरार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 21वो विसवोर वोड 33 ते 44 पर्यंत. Mathew chapter 21 verses 33 to 46. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनीक एक ओपार आयकात. कोण एक भाटकार आसलो. ताणें एक दाकांचो मोडो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. खोणून एक कोळंबी तयार केली आनी एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणें कुळवाड्यांक कुंबल्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. पिकेचो वेळ लागीं पावतोच आपले कुंबले घेवंक ताणें त्या कुलवाड्याशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवीशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावटी पयले पावटी व्हरून ओदीक चोड ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिड्यात येले अशें म्हणून शेकी ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुलवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हणलें, हो ताचो दायज, येयात हाका जिवीशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें करून घेवया. आनी तांणी ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवीशी मारलो. आतां मोड्याचो दोनी येता तेन्ना त्या कुलवाड्यांक तो कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नुस्त्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणा काळा फोडां दितेल्यांक आपलो मोडो कुंबल्याक दितलो. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो मुखी कोणशा फातर. हे सरस्परानूच घडोवन हाडलां आनी तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. अशें पयत पुस्तकांत तुमी केन्नाच वाचूंक ना? जेजून तांचे कडेन विचारलें. म्हणटच आपलें राज देव तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी ताची फोडां दितो एके पोरजीक दितलो. आनी कोणूय ह्या फातराचेर आडलून पडटा ताचे कुडक्यान कुडके जातले, पूण कोणाचेर तो पडटा तांची फूड जातली. ताचे वेपारी आयकले उपरांत मुखेल याज्ञीक आनी फारिसेव आपणा विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरूंक सोदताले, पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी ह्या दाका मोळ्यान कुळवेल्यांची ओपार आमी आयकता. आनी जेजू ही ओपार लोकांक दिता आनी जेन्ना तो लोकांक दिता थंयचो जो लोक आसा जमा जालो लोकांचो, थंयचर आपले शीस हात, लोक हा आनी हे म्हणटात ते बरे फारिजियो आनी धर्मशास्त्री हात. आनी जेजू ही ओपार सांगतना ही ओपार कोणा वयर सांगता? ही ओपार सांगता ह्या फारिजियां वयर आनी ह्या धर्मशास्त्रा वयर. तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा एक भाटकार आसलो, ताणें आपलें पाट कुलवाड्यांक दिलें आनी तो एका जाग्यार गेलो आनी ताच्या उपरांत भायरच्यान येना फुडें ताका त्या दाका मोळ्यांचें फळ जाय. पूण कितें घडटा? जेन्ना तो परतून येता आनी आपल्या वावराळ्यांक धाडटा थंयसर, हे जे दाका मोळ्यांक कामां करतात ते सगळे आपल्या वावरड्यांक मारून उडयतात आनी शेकी हो दोनी आपल्या पुताक धाडटात, पुताकूय ते जिवेशी मारतात. आनी हें घडलें ह्या फारिजियां वयर, हें घडलें धर्मशास्त्रां वयर. ते जे धर्माचे लिडर आहले त्या वेळार त्या लोकांनी अशेंच केलें. भावा भयणीनो, सर्गीच्या बापान कितले प्रवादी धाडले, कितलो लोक धाडलो, कितले पाद्री, कितले लोक देवाचो लोक धाडलो लोकांक सजमणी दिवपाक. पूण ह्या फारिजियो आनी धर्मशास्त्रांनी कितें केलें? सगळ्यांक जिवेशी मारले. ताजे उपरांत सर्गीच्या बापान आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक धाडलो ह्या संवसारांत. आनी ह्या धर्मशास्त्रांनी ह्या फारिजियोंनी कितें केलें जेजूचें? ताकाय जिवेशी मारलो. आनी त्या उपरांत जेजू जाणो आसलो की हे धर्मशास्त्री ताजेर आड येतले म्हणून, ताका जिवेशी मारूंक सोदता म्हणून, ताका काबार करूंक सोदतात म्हणून तो ही ओपार पयलींच घालता आनी ही ओपार लोकांक सांगता पयलेंच. आनी आयज आमकां कळोन येता की हे जे आदनीक आहले, मुखेल आदनीक आहले आनी फारिजियो आहले, जेन्ना ही ओपार जेजून दिली ते सजमले की तो तांचे विशीं हो उलयता म्हणून.
आणि ते जेजूक त्रासान उडोवंक सोदताले, ते जेजूक बणकोणीन घालूंक सोदताले, जेजूक आतां जिवेशी मारूंक सोदताले. पूण लोक आहलो थंयसर आनी लोक जेजूक एक प्रवादी मानतालो. लोकूय जेजूक देवाचो पूत म्हणून माननासलो, ते जेजूक एक प्रवादी म्हणून मानताले. आनी देखून तांकां ती घोटाय नासली. कोणाक? ह्या फारिजिवांक, ह्या मुखेल आदमीक जेजूक बणकोणीन घालपाक, जेजूक त्रासान घालपाक. पूण शेकी कितें घडटा भाव भयणीनो, हे मुखेल आडणीक आनी जे आसात ते फारिज्यो एका मदल्या मनशाक, ताच्या भितरल्या मनशाक, जुदासाक पयशे दिवन ताका आपले सायडीन हाडटात आनी जेजूचो घात करता जुदास. आनी त्या उपरांत ते राती येवन जेन्ना सगलो लोक न्हिदलेलो आसलो ताका येतात, उखलून व्हरतात, बणबणीन घालतात आनी लोकांक कळचे आदीं जेजू खुर्सार हुमकयतात आनी जिवेशी मारतात. हेंच घडलें आनी ही जी वपार जेजू आयज आमकां दिता ती आपल्या पुता वयर, ताजे वयरूच ही वपार तो सांगता की हे जे फारिज्यो आसले, हे धोमशास्त्री आसले, ताका ताजो जीव काडूंक सोदताले म्हणून. आयज भाव भयणीनो, आमी 2000 वर्सां जावन जेन्ना ही वपार आयकता, आमकां आयज कितें शिकवण मेळटा? आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, आमी खरें जेजूचे पाटलावदार जाल्या, खरें आमी जेजूच्या उतराचेर आमी भावार्थ दवरता, आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारता, आमी आमच्या मनाची नडसुणी करता, आमी हे उतरा वरवीं आमी हें जिवीत सारता. संवसाराचो लोक आमचेर आड येतलो. कित्याक भाव भयणीनो, ह्या संवसारान खूब धर्म आसा, खूब धर्म आसा. आमच्या क्रिस्तांवांच्या धर्मान आमी हे धर्म करता, पूण खरें म्हणल्यार क्रिस्तांव धर्म न्हय. क्रिस्तांव जावन आसा एक संबंद जेजूशी. हो संबंद जेन्ना आमचो जेजूशी घट जाता, जेन्ना आमी ताचे उतरान आमी रिगून रावता, तें उतर पाळटा, आतां हो देवाचो मोग आमचे भितर आमी आपणायता आनी हो मोग आमी आमच्या पेल्याक दिवंक पावता, आमच्या दुस्मानां पासून दिवंक पावता. नाजाल्यार भाव भयणीनो, आमी बेतले हांव आयताराच्या आयतारा दिसपट्ट्या जिवितान आमी मिसाक बेतले हांव, मागणें करतले हांव, धर्म करतले हांव, पूण हो संबंद आमचो देवाशी केन्नाच घट जावचो ना. आनी हो संबंद घट ना म्हणून आमचो मोग आमच्या पेल्याशी, आमच्या दुस्माना पर्यंत घट आसचो ना. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचें उतर करता, लोक आमचेर आड येतलो, खूब लोक आमचेर आड येतलो. लोक जो इग्रोजेन आसा तो आमचेर आड येतलो. पूण जेन्ना आमी जेजूचेर आमची चोत्राय दवरता, जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमी चलता, तेन्नाच की आमकां घोटाय मेळटली. वय लोक आमचेर आड येतलो, त्रासान उडयतलो, आमकां जेशी मारूंक तयार जातलो. पूण भाव भयणीनो, आमकां केन्नाच कसलेंच वायट जावचें ना, कित्याक आमी जेजू बरोबर सासणान जे सूख भोगूंक पावतले आहात. आयज भाव भयणीनो, ह्या वपारीचेर आमी पोत्तून पोत्तून नियाळ करुया. वय जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, त्रास आसतले, लोक आमचेर आड येतलो, पूण जेन्ना आमची चोत्राय जेजूचेर आसता, आमी जेजूच्या उतरा प्रमाणे चलता, आमकां कसलीच पिरान ना. कित्याक आमी साश्टीन सूख एक दीस जेजू बरोबर, आमच्या सगळींच्या बाबा बरोबर पवित्र आत्म्या उदेशी आमी भोगूंक पावतले आहात. हेंच हाचेरूच आमी नियाळ करुया आनी हें क्रिस्ती जिवीत, हें जैतिवंत जिवीत जिवोंक आयज तर आमी फुडें सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरुंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव